उमळ्यानी भरून काळजामची तुझे दैव भारून तुका हसून तुका वळून गायतां एका स्थाळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका सोनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागरा. देव दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो तशेंच सांजुदाच्या भक्तीकानो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां समेस्त मोगाचो स्वागत मागता. ह्या संदर्भार अर्गा मीस दिता फबियन जेस मेंडोन सदवा कातार अर्गा मीस दिता अनिता मनीस जल्मा दिसा संदर्भी मणिपाल तशेंच आपल्या 50 वर्सांच्या जल्मा दीस संदर्भी देवा अर्गा मीस दिता मलिटा डिसोसा किन्नीगोडी तशेंच विनिता आनी ताच्या भुरग्यांच्या खासके ते सांप खातीर मीस दिता मायकल दांतीस बोरवली मुंबय. अर्गा मीस दिता मौरीस डिसोजा आपल्या 50 वर्सांच्या जल्मा दीस संदर्भी वरकाडी तशेंच सल्वदर आनी अनिशा डिसोजा आपल्या लग्न जिविताची 11 वर्सां ती आज संभ्रमतात. तांच्या खातीर प्रतिरितीन अर्गा मीस दिता आसतना तांच्या खातीर विशेष करून मागया. देवादीन फेलिक्स डिसोजा देवादीन जावन 4 महिने जाले. ह्या संदर्भार ह्या पुंतळार ताच्या आत्म्याक मीस भेटयची म्हूण वरती आशा ताची आसली देखून पुता लागीं सांगतालो आपणाची मीस पक्षी दिसय आनी आज हे मीसाच्या आत्म्या खातीर विशेष करून हांगासर भेटयतना सपूत पाद्र्याप पदांड्रू हांगासर हे मिसाचें बलिदान भेटयतले ताच्या आत्म्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया आनी आमी समेस्तां खातीर मागया जे कोणा मागतना बासिलां उडास करून तांचे बसोता मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाळ बॉम्बिनो येदोळस फिरगज बिगारान सांगलेले प्रमाणे हे मीस सबार त्या ह्या मिसाक आसात. सांगाताच एक ते समजावन आसा म्हज्या बाबाच्या आत्म्याक हे मिसाचें बलिदान बाबानच सांगलें हांव मेल्यार पुता एक मीस पक्षी दी पक्षी म्हजो मोगाचो जागो हांव केदाळे थंयसर येतालो आनी हांगासर आसल्या तुमकां यात्रिकांक ह्या पक्षीकरेच्या पुणशेताच्या भक्तिकांक पक्षीकरे घरांक ताचे सगळ्यांची वळख आसा आनी सबार जाणां तुमी थंय समोर नाका आयिल्ल्यात तुमचो उपकार दवरता. कालच्या दिसा ताका 98 वर्सां जालीं आनी 99 वर्साक ताणें पांय दवरलो. काल ताचो जल्मा दीस देखून ह्या बाकी संदर्भार ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांगासर म्हाका अवकाश करून दिल्ल्या फिरगज बिगाराचो उपकार दवरता आनी ह्या बलिदाना वेळार देवादेन म्हज्या बापाय पासून मागोवंक उलो दिता. सबार त्या सवां तुमी आयकलीं ही त्या सवां ह्या अल्तरीचेर दवरया सगळीं त्या सवां देवाक भेटोवन दिवया. आनी हे नोवेनाचे मीस आज भेटयत आसतना आज एक फेस्त आमी करता माय म्हयन्याचो निमाणो दीस मरियेन एलिझाबेथीची भेट दिल्लें फेस्त. मरी गर्भेस जाली जेजूक तिच्या गर्भांत तिणें बवयलो आनी तिची मावशे भयण एलिझाबेथ गर्भेस आसा म्हणून बडव्यान सांगलेंच आपणाची गरज तिका आसा म्हणून समजून तिणें आपोवच्या पयलींच ती दावी थंयसर तिका भेटोवंक घेता आनी थंयसर एलिझाबेथ मरयेक पयले फावटी देवाची माता म्हणून उलो करता. म्हज्या सोमयाच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग कयतावन म्हाका फोव जालें आनी स्नानीक जुवांव आनी जेजू एकामेका वळखतात. एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसलो स्नानीक जुवांव मरयेचो नमान आयकतच ह्या मरयेक एलिझाबेथ भेटतच तिच्या खुशीन ताणें उडी मारली म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. अशें म्हणटा आसतना थंयसर जेजू थंय आनी स्नानीक जुवांव थंय एक काळजा म्हणून असो एकवट जाता. स्नानीक जुवांव जेजू वळखता जेजू स्नानीक जुवांव वळखता आनी मरी आनी एलिझाबेथीची भेट
मोरयेक एक विशेष वर्तो गौरव हाडटा देवाची माता म्हूण एलिझाबेथीका उलो करता. बाबा बहिणो, हे फेस्त आमी करता आसतना आनी माय म्हयनो आजाकेर करता आसतना मरयेची भक्त आमच्या कुटुंबान सदांच आसूं दी म्हूण आमी मागया. दिसपट्टे आमचो तेर्स आमचो कळचो नाका. न्ही केवल ह्या माय म्हयन्यान हर एका दिसा आमच्या मलगडे जावन आयिल्लें देवा साव आमच्या कुटुंबान सदांच आसूं दी. मरी माय आमकां राखूं दी, सांबाळून दी. बागेव जुत्ता देव ह्या पोणसे तसो शारोती आमकां सगळ्यां मोग आसो. आमच्यो सगळ्यो विनवण्यो सर्गींच्या बापा सर्जीन व्हरून दी आनी दराळ कृपा आमचेर मागोवन धाडून दी. हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमच्या पातकांची दूख दर्या देवा लागचें, एकामेका लागचें बक्षांनी मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदरा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगीन सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुत सोमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सोसारे सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा. सोमिया देवा, देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करता. आमची काकुत तू बापाच्या उजव्या बसला. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. सरपदवेदर आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या कुसव्यान घेवन आनी पवित्रत्म्यान भरून आमकां मरी आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक तुर्तान भेट दिवंक गेली. त्याच पवित्रत्म्याचे सलवणेन आमी पेल्याच्या गरजां पावूंक आनी मरये बराबर सदां तुजी महिमा वाकाणू. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचो मोग निश्कपटी जायजय. वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती बावंडा भाशेन मायपासान चला. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया. कळनातलेले मिनातेन आनी आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवश्यान संतोष पावा. कश्टां अनवारा मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या बावंडांक कुमोग करा. आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा. तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद म्हळें हांवें शिराप न्हय. संतोष पावतेल्या सांगाता संतोष पावा. रडतेल्या सांगाता रडा. सगळ्यांतय एकाच रितीन चला. तुमी गर्वी जावचे न्हय. साद्या बावंडा सांगाता एका मनान जियेया. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. व्हरतो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव. तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. व्हरतो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव. तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. निजाय की देव म्हजो तारो, ताचेर म्हजो विश्वास ना म्हाका भिरा. कित्या सर्वेस्पर म्हजें बोळ, ताचें हांव किर्तन गायता. तो म्हजो सोडवंदा. सोडवण्याच्या झरींतले संतोशान तुमी उदक काडतेल्या. व्हरतो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव. तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. सर्वेस्परा दिनवासा व्हडल्या तळान ताचें नांव गाया. सर परजां ताची वर्तिकत्यां कळया. ताच्या नांवाची व्हडविकाय परगट करा. व्हरतो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव. तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. व्हरतो तो इस्रायेलाचो पवित्र देव. तुमचे मोदें आसा तो खरेपणी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. जे सर्वेस्परान ताका कळयलें ते घडून येतले म्हूण सत मानले. देखून बागी तूं हांव पारी मुरये. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्परा तो शुभ वर्तमान प्रकट करून म्हज्या वंटांनी काळीज तूं पवित्र कर. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवंत तुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी देवदूतान मरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवतावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरना एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून ओडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हजे सुम्याचे मातयेन म्हजे बेटे घेवचें हें बाग खंयतान म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणा कडीत केल्ल्यो संगती घडून येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळमरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मा देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उडटा.
कित्याक आपले किरकोळच्या रणदशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली देखून ह्या फुडा सर्वसंतती म्हाका सदैव म्हणपा सारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यांत भगवंत ताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बाळ दाखयलां. आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक ऊंस आसा जावं ताणें सकला गेल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊंस भरल्यात. भुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी ताणें भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वसांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततीक सदांच काळ. मरी सोडवणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगात रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावानो बहिणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो, आज पवित्र सभा मरी एलिझाबेथीची भेट करचें फेस्त आचरण करता. नजरेत तावन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांत असलेल्या एलिझाबेथीची भेट. आमी पयलें ल्हान आसतना सेऱ्यांक येतल्या न्ही गी, सेऱ्यांक येरेचें आसलें. रजा मेळ्ळे कुडले इस्कलाक रजा मेळ्ळे कुडले बप्पू केरेचें, आकई केरेचें, मामा केरेचें न्ही गी. करेज मासो काळ तो ना जाल्यार गिमासो काळ, पणस पिकचो, आंबे पिकचे, भिंडां आनी सांपेरां असल्यो फळ पिकचो काळ तो. ते वेताले आमी तरणी तोरां काडून घाताले आकयकेर. मामाच्या बडींतलीं बरीं बरीं भिंडां काडून घाताले हांव. पयस घरां आसा जाल्यार म्हज्या बापूचें घर कोप्पा आसा, गटार कोप्पा, थंयसर वचोचें आसलें. देखून कांय इल्ल्यो बियो काडून ते बियेंत उरलेले पयशे जमो करून बसा टिकेट करून आमी बापूगेर येताले हांव फेस्ताक रजेर येताले हांव. थोडे दीस थंयसर करसयताले हांव. आनी थंयसर गेल्या उपरांत भावाचीं भुरगीं आयल्यान्ने, विणीचीं भुरगीं आयल्यान्ने म्हणून बाप्पू मामू आकय पुरा कितें करतालीं, बरें बरें रांदतालीं. चडावत गांवचीं कुंकोड, दुसरें कांय नातलें. कोंबी थोड्यो बोटी कोंबी धरतालीं, थोड्यो बोटी एक तलक धरतालीं, थोड्यो बोटी कोंबलो धरतालीं, कांय थोड्यो बोटी कोंबो धरतालीं, मास करतालीं, कांय थोड्यो बोटी पणपळे नंतर सोयो करतालीं. सोयो आनी सोगो दामसो आसलो, आतांचे बरी गुणोवचो न्ही, व्हडलो रुको आसो. ताचेर आमी उमकोळचे आसले. आमी भुरगे न्ही गे, आमकां दामूंक जायनातलें, उमकोळचें आनी उमकोळून सोयो करच्यो. सोयो आनी कांय आडये सिरकल्ले आसा बळे, आतां बुकून थंय खावचें आहलें, बुशयेंतलें खावंक मेळनातलें. मागीर जेवताना मात खावचें तें कांय सिरकल्लें उमकोळ्ळें तेणें टप्प खावचें. आनी अशें सोयो दामून अर्दें पोट भरतालें. असलो एक अनुभव तुमच्या जिवितांत जाला जावंक पुरो हेचें आसलें न्ही गे. खात जाल्या उपरांत घरा येयली सुनू कुळारा वचोंक आशेताली. कुळारा वचोंक न्ही गे, माय सोडनातली मात न्ही गे. किमान दिसारलें जाल्यार माय गोवाडी सारूंक नातलें. गोवाडी सारल्यार गोवाक धाडची बॅटरी नातली. कोणाडी सारचें जाल्लें, सासू मायडी इसारल्यार सासू मायन इसारल्यार सोडटालो वचूंक. सासू मायन वचूं म्हळ्यार जातालें. कित्याक म्हळ्यार मांवा कडेन इसारल्यार तुका इसान सांगता, कोणाडे येजमाडी कडेन इसान सांगता, येजमानी सांगचें नाका बा. गिमान दिसारल्यार खोली हारोवंक बा, इतल्या पडीची खोली कोणें हारोवची, हें कुळार वचोन बसल्यार खोली कोणें हारोवची, कुलेचें मुठें कोणें करचें. पावस पडलो म्हणटाना इसारलें जाल्यार पावस पडलो मात गादे कुसूंक आसात, इतले सारें घालूंक आसा, इतले आतां नेज लावंक आसा, ह्या टायमार कुळार वचोन बसल्यार कशें. ऑक्टोबरान दिसारल्यार भात पिकचो वेळ जालो, भात लुवचो वेळ जालो, आतां कुळारा गेल्यार कशें. अशें पाप ताणें कुळाराची वाट मात पळयची, कुळार वचोंक नातलें.
आतां तशें न्ही आतां कुळारा वचो नाका म्हळ्यार म्हातारी तुमी काबार जाया हांव सरलीं सूटकेस कोणा बाय सरलीं नातल्यार माय मांव आसा जाल्यार पुट्टू बायंत घालूंक रेडी आसा तितली राग इश्टा तांची देवा आनी गोग म्हणटात हांव काज जाल्लीं तुजे कडेन तुज्या माई मांव हाड तुज्या बापा एडाव एड काजां जावं ना कळ्ळें मू तुज्या आवय बापाय बरो पळोवंक घाल्यार कोमाज धरून हांव तुजे मात काज जाल्लीं तुज्या आवय बापाय न्ही म्हणटात देखून आतां तितली बॅटरी ह्या खंयच्याय मांवा की ना मांय की ना हांव पयलीं आसलीं कित्याक म्हळ्यार डिपेंडंट आसलीं तीं पुरा अंदून आसलीं मांवाचेर मांयचेर पुरा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणे तुमकां उडास आसा जावंक पुरो असल्यो संगती पूण कितेंय जावं दी एक भेट करतले हांव आमी आमच्या सैऱ्यांची भेट करतले हांव जावं पुरो भावांची जावं पुरो भयणींची जावं पुरो कुळारची जावं पुरो बापल्याची मावशेची आकेची मामाची भेट करतले हांव तांगे थोडो दीस रावतले हांव तांची परिगत समजतले हांव तांच्या वावरांत आदार दितले तांच्या लांकडां जमो करच्यांत तांची कोली रास करच्यांत आमी वांटेली जातले हांव आनी अशें एक संबंद आसलो पण तशेंच मोरी आयच्या दिसा आपूण गर्भेस्त म्हूण जाणा आसल्यार पळया तिच्या मावशे भयणीक म्हणजे तिच्या भयणीक मेळोवंक गेली एलिझाबेथीक ती उतर प्रायेची इतर नाटी ते दाडा मस्त भुरगीं जातालीं कुटुंबान न्ही गे 12, 13, 14, 15 भुरगीं आसतालीं देखून मलगडी आवयच्या प्रायाची आसतालीं भयणी मलगडी भयण आसा जाल्यार निमाण्या भयणीक मलगडी भयणींत पळयताली आवय बरी म्हळ्यार तितलीं भुरगीं आसतालीं गॅप आसतालें आनी व्हडले मलगडे निमाण्याच्या गी 15-16 वर्सां व्हड अशें आसतालीं तशें म्हणटाना एलिझाबेथ उतर प्रायाच्या पावल्याली आनी ती गर्भेस्त आसलेली आसा म्हणली खबर मरयेक मेळटस मरी आपूण गर्भेस्त तरी ते परवा करिनासतना ह्या मरयेची ह्या एलिझाबेथीची सेवा करच्याक ती वेता पळय त्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या त्या तिच्या घरा वेता आतांचे बरी कांय बरे रस्ते नांत आतांचे बरी कांय वाहनां नांत तवळच्या काळार पांय वाटेर चलचें आसलें पांय वाटेन दोंगराळ गाडवां चलोवन गेल्ल्या गोरवां सुरोवन गेल्ल्या बोकरे सुरोवन गेल्ल्या त्या वाटेन चलचें आसलें आमी पयलें ल्हान आसतना आमी व्हडल्या पेस्ताक पुरो वेता आसतना आमी रानांतल्यान गुड्यांतल्यान एका फिरगजेता आनी एका फिरगजे वेतल्या संख्येक आसलें मारोवकय आसलें बसांकय आसलीं बारी उणी आसलीं बसां आसलीं बारी उणी त्या बसा राखोवंक गेल्यार फेस्त काबार जातालें देखून चलोवन वयचें आसलें पांय वाटेन चलोवन वयचें आसलें रानांतल्यान आनी पुरा आमी ताकोड येतावन हॉस्पिटलाक वचोचें जाल्यार तेणें बांदांतल्यान मुंडे निरेच्यान चलोवन वयचें आसलें 3-4 मैलां वयता आसतना जांबळांगी मेणसांगी खावन वयचें आसलें चलोवन आनी तशेंच मरी दोंगराळ प्रदेशांतल्यान गर्भेस्त तरी चलोवन गेली आपल्या भयणी मेळोवंक ती गर्भेस्त आसा तिका तिच्या प्रसूतपणाक म्हजी गरज आसा म्हूण समजून ती गेली आपूण देवान मागलेली देवान विसलेली आपूण भाग्यवंतू स्त्रियां पैकी सदैव देखून हांवें कोणाची भेट करूंक नजो हांवें कोणाक मेळोवंक नजो हांवें अशुद्ध जावंक नजो वा हांवें कांय पिडेस्त पडों नजो म्हणल्यार त्या चिंतपान ती घरा रावली ना ती बायसन गेली उतर प्रायन गर्भेस्त जाल्ल्या त्या एलिझाबेथीक मेळच्याक गेली ती पळया मेळच्याक गेली आनी थंयसर लगभग सुमार तेंप ती रावली आनी एलिझाबेथीची तिणें सेवा केली एका गर्भेस्तिणीची तिणें सेवा केली तिका बरें कर रांदून वाडचें गी तिची वस्तू धुवचें गी तिका कांय तरी कुमक करचें गी हें सगळं वावर तिणें केलो आनी पळया एका सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें भाग खंयच तावन म्हाका फावो जालें म्हणाली ती पळया एका सोम्याच्या मातेन देवाच्या आवयन हे निष्कळंक स्त्रियेन एक पवित्र भाग्यवंत म्हण लेखलेल्यान एका स्त्रियेन एक पातकी मनशा कुळाच्या एक पातकी स्त्रियेची सेवा करचें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें पळया आनी मरी वचोन एलिझाबेथीक पटलून रूम दितस एलिझाबेथींत आसलेल्या एका कुशव्यान तिच्या कुशव्यांत आसलेल्या बाळकान म्हणजे स्नानीक जुवावन संतोशान उडी मारली म्हळ्यार देवाचो दूत देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या आमच्या एलिझाबेथीक भेट करूंक आयला न्ही पळया तसलें पवित्र वातावरण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर दिसून येता मरयेचें कळटेपण आपूण भाग्यवंत तरी आपूण देवाची आवय तरी आपूण निश्कळंक तरी
सर्व स्त्रियांपैकी सदैव तरी आपण त्या समासंपणाक लब्धन रावूंक ना. बघा ती बायसन गेली गरजेवंतांची सेवा करच्याक. आणि आज आयचे दुसऱ्या वसप तसलोसो संदेश दिता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. तुमचो मोग निश्कपटी जाय. निश्कपटी मुरयेचो मोग निश्कपटी, तो कपटी मोग न्ही. आपणा खातीर, आपणाच्या पुता खातीर वा आपणाच्या भुरग्यां खातीर, कुटुंबा खातीर मात्र न्ही. चडावत आमचो मोग पयले आपणा खातीर, आपणाच्या भुरग्यां खातीर, आपणाच्या कुटुंबा खातीर. हाचे विरोध कोणी येता जाल्यार कितलो बरो मनीस जावन दी तो दुस्मानच सई असलें चिंताप. पण मुरयेचें तशें न्ही. मुरयेची चिंताप, मुरयेची चिंताप देवान रचलोलो परती एकलो देवाचो पूत, देवाची दू म्हणलें चिंताप. देखून मरी कितें करता पळया. देखून मरयेचो मोग निश्कळंक. कानानगरचें लग्न माटवां जावंक पुरो. तिजो म्हणटा म्हजो वेळ आनीक येवंक ना, म्हजो वेळ आनीक येवंक ना. तुका कित्याक कंतुस्को म्हणल्यार पळया जी मरी वगोस रावना. कित्याक म्हळ्यार देवान रचलोलो तो व्यक्ती कश्ट जाता. देवा रचलेले ते कुटाम लजेक पडटा. ते पडोंक नजो म्हणलो इरादो मरयेचो. कित्याक तिचो मोग निश्कपटी. देखून ती पुता कांय सांगिना, नोकरां सांगता तो कितें सांगता ते तुमी करा. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हो मोग निश्कपटी असल्यार मात्र असल्यो बऱ्यो करण्यो करूंक साध्य म्हणलें सत मरी तिच्या जिवितांत आमकां दाखोवन दिता. देखून सांग पावलू रोमाघरांत कितें म्हणटा, तुमचोय मोग निश्कपटी जाय. म्हज्या खातीर, म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या पुता खातीर, म्हज्या दुवे खातीर मात्र न्ही, हर एका मनशा खातीर तो मोग हांवें वतूंक आसा. देखून वायट कांटाळून बऱ्याक लग धरलें तुमी जावंक जाय. वायट कांटाळचें, कितें वायट आसा, कितें खोटें आसा तें कांटाळचें आनी बरें लब्धोवचें मनीस आमी जावंक जाय. देखून जेजून म्हणलें आसा, देवाचें उतर म्हणटा, तुमच्या मुखार शिराप आनी आशिर्वाद दवरला हांवें, तुमी शिराप न्ही आशिर्वाद विसरूंक जाय. तुमच्या मदें जिवीत आनी मरण दवरलां हांवें, तुमी जिवीत विसरूंक जाय, मरण न्ही. देखून वायटाक लब्ध धरले तुमी जावंक नजो. वायटाक कांटाळचे मनीस तुमी जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, हांव पातक्यांक आपोवंक आयलां. पातक्यांक कसल्या पातक्यांक? वायटाक कांटाळच्या पातक्यांक, वायट सांडून बरें जिवच्या त्या पातक्यांक हांव सोदून आयलां. देखून तो म्हणटा, सर्गी राजान कसलो व्हरतो संतोश जातलो, कसलो संतोश जातलो. आपले जिणी परिवर्तन करना देवा सवय पाटी येता त्या मनशांतय सर्गेच्या राजांत सर्व संतोश जातलो. देखून तो म्हणटा, सांपावल म्हणटा, एकामेका क्रिस्ती भावंडा भाशेन मायपा सांसला. तुमी सस्स मारा आनी तुमच्या वाड्यांत, तुमच्या घरांत मायपा सांसला. थोडे पोटी मोसोर, थोडे पोटी राग, थोडे पोटी द्वेश कुटुंबा भितर आसता, कुटुंबा भायर आसता. बाबा थोडे पोटी झगड पडचें आसता, भाव भयणी झगड पडचें आसता, आवय भुरग्यां मदें झगडें आसता. हें सगळें पयस दवरा. तुमी क्रिस्ती भावंडा भशेन मायपा सांसला. कित्याक तुमचो मोग निश्कळपटी जाल्ले तेन्ना तुमी मायपा सांसलतेल्यात. पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एकामेका प्रास पयलो तुमी जाया. मरी पळया, एलिझाबेथीक मान दिवच्याक ती पयली जाली. आपणाचो मान तिणें तो सांबाळ्ळो. आपणाच्या मानाक ती लब्धन रावूंक ना. तो मान थंयसर दवरून त्या माना सांगाता ती गेली आनी एलिझाबेथीक तिणें मान पटयलो आनी पेल्याक मान केल्ल्यांत आपणाची मर्याद वाडटा म्हणून मरी हांगासर दाखोवन दिता. कळनातल्या मिनतेन आनी आत्म्याच्या उमेदीन सोम्याची सेवा करा. सोमी कितें मरी कितें म्हणाली, आपूण सोम्याची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे जावं. सगळ्या मरयेच्या जिवितांत तिणें सर्वेस्पराची स्तुती केली, सर्वेस्पराची सेवा केली. सर्वेस्परा मुखार ती ऊंच उबारली ना, ती ऊंच उबी रावली ना. बगार कलतेपणान ती बागवून रावली. सोम्याच्या कुशेक कलती मान घाले आनी ती म्हणाली, आपली सोम्याची चरण दसी. देखून आत्म्याच्या आनी कळनातल्या मिनतेने तिणें सोम्याची सेवा केली. तशें आमी सोम्याची सेवा करूंक जाय. जावं पुरो थोडे पटी आमकां भलायकी आसा, थोडे पटी आमकां अंतस्त आसा, थोडे पटी आमकां दूख आसा, थोडे पटी आमकां पिडा आसा, थोडे पटी आमकां अंतस्त आसना, नुकसानेर आमी आसां, खंयच्याय परिगतेंत आमी आसूं, आमी सोम्याची सेवा करूंक जाय. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोश पावा. आमकां लागलेलो बरवसो जिवंत जेजू क्रिस्ताचो बरवसो त्या बाबार्थांत आमी संतोश पावूंक जाय. हेरांचो बाबार्थ पळोवन आमी हांवें तशें जावंक जाय आसलें, हांवें थंय वचूंक जावंक आसलें, हांव कित्याक क्रिस्तांव जाली, हांव कित्याक कथोलीक जाली, हांवें तें जावंक जाय आसलो, अशें चिंताप येवंक नजो.
तुका तो लाभला भावार्थ बरवसो तो तुवें जोड घेतलो न्ही तुका तो दिल्लो भावार्थ देवान दिल्लो तुवें कातोलीक जायचें तुवें क्रिस्तांव जायचें म्हूण तुवें आशेवंक नाय तुवें आशेवन काण घेवंक नाय तुका तो दिल्लो कोणें सुरेस्परान देवाक ती खुशी आसा जाल्यार तुवें नाका म्हणचें तूं कोण देखून त्या देवान दिल्ल्या देण्यांत संतोषपुरी तुवें जियेचय पार्थ बदलूंक नजो तुवें भावार्थ बदलूंक नजो त्या बारवात्तान तुवें तीर आसूंक जाय तुमच्या कश्टा अनवरामध्ये सोंसणीक जाया कश्ट अनवरां कोणाक नात म्हाकाय आसा तुमकांय आसात एक सांगणी आसा न्ही एल्लारा मनाया दोसे तूं ते हरेका न्ही गे हरेका घरच्या कायलीक दंपळो आसा गे हां आसा गे एल्ला बाय आसा गे हरिएका घरच्या कायलींक दंपळो आसा गे ना कायल्यो पुरो सम आसात पूण त्या कायलीर बाजिल्ल्या पोळ्यांक मात्र दंपळे आसात तुमच्या नांगी हां आमच्या आसा तुमच्या नांगी हां तुमच्या कायली दंपळो जायचो हेच कितें जावं दी पूण पळया कश्ट कोणाक नात कोणाच्या घरांत पोळ्यांक दंपळे नात जाल्यार तुमची कायल टेस्ट करा कायलीक दंपळे जाल्यार जावंक पुरो हां पळया कोणाक कश्ट नात हरी एकल्यांक कश्ट आसात मनीसावन जल्मल्ल्या हरी एकल्याक मनीसावन जल्मल्ल्या देवाच्या पुता पर्यंत कश्ट आसले न्ही गे आमकां कश्ट खंय जावन ते केदें व्हडलें आमचे कश्ट कांयच न्ही देखून आमच्या कश्टान आमी सोंसणीक जायचे थोडे पडी इल्ले कश्ट आयले म्हणटाना आमी इतले देदस्पर जाता ओंगी हे देवा माट केलां कोण ना वखद घालां कोण ना तगड पुरलां कोण ना थंय केलां कोण ना हें केलां कोण ना थंय धावया हांगा धावया ताका हाडया तें काडया तेंत चिंताप कश्ट सोंसूंकूच नाकात हे देवा एक उडास दवरी जाय मनीसावन जल्मल्ल्यांनी कश्ट सोंसूंक आसात कश्ट नातलो मनीस ना देखून कश्टांतल्यान पळापळ घेवंक जायना देखून जेजू कितें म्हणटा तुजो कुरीस उखलून घे आनी म्हजो पाटलाव कर सोंसणीक जा कांय इल्ले कश्ट आयले वाळचे भजी मेली तूं इतल्या बरी वाळचे भजी जाली कशी मेली गाय कोणें म्हणी ताका काले म्हणी वतलां जायचें वाळचे भजी मेली कीड येवन मेली आबा ताका कोणी घालांगी चिंचे मोतींत नाका जाल्लें सोंसणीक नात कश्टांत चंचल चंचल देखून कोण एकलो थंय एकलो वखद काडटा खंय म्हणजे घेता सुमार पण म्हणजे वखद काडटात खंय म्हणजे म्हजें इल्लें वखद काडल्यार जालें म्हूण कोण वखद काडटा कहलें वखद कहलो दुबाव कहलें खोटें चिंताप देवा थंय सासणीक देवा थंय पळया विस्वास दवर आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा सर्वेस्परा देवाचेर तूं विस्वास दवरताय जाल्यार वीक पीपी अशी जाल्यार तूं मरचो नाय उज्यान सलस जाल्यार तूं लासचो नाय शेद्राक बेशाक अबेदनगो पन्ना सल्ल्यान पळयता हांव ते एक जण सुमेचे देवाचेर विस्वास दवरलेले उज्याच्या आगट्यान घालें जाल्यार ते लासोंक नात तांचे सवय सर्वेस्पर आसुल्लो नेबुकदनेझर 100 जाणांक पळयता 100 जाणांक त्या जाणांनी आनी उज्यान घाल्ले 100 तो पळयता तांचे सांगता इस्रायल असो देव आसलो देखून बाबार्थांत तूं पाती अशी जाल्यार तूं वीक पिपी अशी तुका कांय जावचें ना उदकान पडशी तूं बुडचो नाय तूं मरचो नाय उज्यान पडचो जाल्यार तूं लासचो नाय तसलो बाबार्थ तुका आसूंक जाय आनी म्हणटा सांत पाऊल म्हणटा कश्ट अनवरामध्ये तुमी सोंसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा तिरासण्यान मागणें गरजेचें कळ्ळें गी आमी मागतना आमच्या मोती हजार राटावळ्यो कळ्ळें गी आमोरी तेरस म्हणटाना गॅसार दूद दवरलां वतलें गी म्हणलें चिंताप कळ्ळें गी आमोरी तेरस असो कोण शिकयतना दुकरा मासरांनी दवरला रे उज्याक आडी लागले कोण ना चूर साळ रे म्हणून तेंत चिंताप खंय सर तिरासण हांगासर तिरासण देखून धांवन येतात फादर म्हजे बसत मागा फादर तुमी मागल्यार मेळटा हांवें मागल्यार तुवें मागल्यार मेळना गे आमी मागल्यार मेळना फादर म्हजी मोत खामत करना मागण्यागत थीर रावना खंय 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 धांवता फादर आत्तां बंटोळ पेंट आत्तां सुरातकल पेंट आत्तां कोडयाळ पेंट आत्तां किन्नेगोळी पेंट पुरा पेंट येत तुमवतात ना तिरासण सांबाळी जाय मागण्यान थीर राव जाय संपूर्ण आमी समर्पण दी जाय आमच्या बापा नामान मुरये म्हळ्यार मागणी पावनांत काळजान तावन उमाळटली मागणी जाय जाय देखून सोमी म्हणटा म्हाका सोम्या म्हणून उलो मारतलो सर्गेच्या राजारी घोसोना काळजान तावन मागा कशें तुमी इश्टा लागीं सांगतात इश्टिणी लागीं तुमचे कस सांगतात तशें तुमी सांगा सोमया लागीं आनी जर तर सोमी तुमच्या मागणी आयकना जाल्यार म्हाका सांगा देखून आमकां मागूंक गुर्तू आमकां सोम्याने मागणें शिकयलां आमच्या बाबा तेंत म्हणचे एकच मागणें तातूंत मोत खंयगी कूड खंयगी नमार म्हणया तेंत मागणें मोत खंयगी कूड खंय काळजान तावन कोण मागता पळय तो घेता देखून जेजू म्हणटा मागा आनी तुमी घेतल्यात बाबार्थान मागा बरवशान मागा तुमच्यो तकल्यो उखल दर मागा तुमी कळवळचे न्ही विस्वास दवरा म्हजेर विस्वास दवरा बापाचेर विस्वास दवरा आनी त्या विस्वासान मागा
आनी तो म्हणटा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार करा, आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार करा. कळ्ळें की सत्कार करा म्हळ्यार तांकां वेलकम करा, तांकां एक गोट उदक पिवंक दिया, खंय तरी जेवंक पडा. आदली सांगणी आसली, मलगडी म्हणटाली मडकेंतली पेज केदिंगस मुख दोन वचो देखून 2 शितां म्हणून घालून मडकेंत उदक ओतून दवरतालीं न्ही गे. कितेंगस मडकी खाली सोडनातली आमची मलगडी. कित्याक म्हळ्यार कोणी एकलो वाट सुरू येता जाल्यार एक दोई नीस आनी पेज वाडूंक म्हणी आसूं दी म्हूण. कळ्ळें. आतां पुरो करोटांचें करपूचें आनी फ्रिजांचें पोवन दवरचें टायट. इतलें दामून दवरतात. थोडे फावटी इसमुळ्ळो कोरी पिक्का साडीचे पडटा काडूंक, नातल्या काडूंक जायना, त्या आमचें पोवन दवरचें. मडक्यो उडक्यो पुरो खालीत क्लीन. कोणी एकलो वाट सुरू आयलो जाल्यार लडदालेची आयना. अय्यो 2 मिनटां पावलो जाल्यार आसता जालें. आतां पुरा नितळ करून आयतना भितर दवरून फ्रिजान दवरून जालें आनी कालें करचें. चिंता देखून आयिल्ल्या गेल्ल्या सत्कार कर. काही म्हणी इल्लें वाडा. पयलें आर्जेच्या घरा एक वाट सुरू येता आसतना एक चम्मान उदक आनी एक गोड दितालें न्ही गे. गोड साबून उदक पियेतालें. कित्याक म्हळ्यार एक गोड कितें दिता भूक लागिल्ल्यांक शुगर, एक सकत दिता, विटामीन दिता, एक शुगर दिता, एक देखून आतां आमकां जेवर भूक लागली म्हणटा आमी कितें चॉकलेटां खाता वा साकर खाता, गोड खाता, आमकां त्राण दिता गोड. देखून तें गोड खावन उदक पियेल्यार आमकां सोलोंक पुरा सण्याक थकिल्ल्या कुडीक इल्लें बॉल मेळटा. देखून आमी मलगडी दितालीं. देखून आमी आयिल्ल्या गेल्या सत्कार करीत जाय. कळ्ळें की. एका सुमार वर्सां फुडें एका घराक हांवें भेट केल्ली दोनपारांचें. थंयसर एक उत्तर प्राय स्त्री आसली आनी कुटुंबाची आसली. ताणी म्हाका पिवंक दिलें आंबोट पुलचाट टँग करून दिलें दोनपारां 1 वरार. कळ्ळें की. हांवें ता म्हळें जायत म्हणाली. राव फादर एक जेवण आसा कोणी म्हणून ना. थोडे फावटी तशें बगता. कित्याक म्हळ्यार तांकां नाचलें कोण रांदलें काही पेज चटणी जाल्यार पाद्रा कशें वाडचें न्ही गे. एक फावटी हांव घरा गेल्ल्या वेळार बिस्पू घरा आयलो ताकोडे. तशें ह्या घरा या म्हळें बिस्पा घरा पुरोवन गेलो ब्रेकफास्टाक. मागीर म्हाका जोर केलें कांय नातलें पळय मात तांकां म्हूण बाजून दवरलें. मागीर म्हळें आनी मुखार सांगिनासतना आपूण हाडशी जाल्यार दोंकल्यांक घालता म्हळें मागीर. कित्याक म्हळ्यार मागीर आमी बाजून हाडलें केलें म्हणया. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू थोड्यो फावटी अशें जाता जावंक पुरो. पूण जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा आमी सदांच तयार आसूंक जाय. कितें आसा तें वाडोवंक जाय. तवळ आमी दोशी जाताले. हांव देखून तो म्हणटा तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. तुमकां दग दितल्यांचेर पळया मरयेन केदाळा शिराप मागलोलो ना. तिच्या पुताक कश्टिलें दग दिलें जाल्यार देवा लागीं तिणें बगसण्यांत मागलें. सगळ्यांक आशिर्वादच मागलो. आनी आमी देवाचें उतर म्हणटा तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा. आशिर्वाद न्हय शिराप. आमी कितें मागचें. आमकां कोणी कश्ट दिताले मात तिकोन वचून तो 4 वाती पेटयता. 9 9 करता. 9 9 जावनच्या पयलें ताचे हात पांय मोडोवचे. शिराप मागून जो तो आमकां तो फाटी मारता. शिराप मागचें आमचें काम न्ही. आशिर्वाद मागचें आमचें काम. बरें आनी वायट तो पळयता. झडती तो करता. झडती करचें काम ताका दिलां आमकां न्ही. आनी तो म्हणटा झडती तुमी करूंक नजो, गुन्यांव तुमी मांडूंक नजो, फैसल तुमी दिवंक नजो. तो वयर आसलो दिता. तुमी कितें करा ताचे बसत मागा आनी उरलेलें म्हाका सोडा. देखून तुमी कितें करी जाय. तुका जो दुस्मान आसा ताका बरें मागा. न्यायेन नीत करून दिवचें ताणें जर ताणें तुका बरें केलां देव ताका बरें करतलो. जर तर तुका ताणें वायट केलां देव ताका बरें बिलकुल करचो ना. उडास दवरा. पूण तुजें तें आसा. जर तर तूं शिराप मागशी देव ताका वायट करचें तेंय बरें करतलो. उडास दवरा. देखून आमी हेरांक बरें मागूंक जाय. आशिर्वाद दिवंक जाय. आशिर्वाद संतोश पावतला थंय संतोश पावा. संतोष पावतले तुमकां बऱ्या कार्याक आपयतात वसा संतोष पावा. रडतल्या सांगाता रडा वसा रडा. सगळ्यां थंय एकच तरान जेया. तो ग्रेस्त हो दोबळो तो तशें ना. सकट एकत्र तरान जेया. एकत्र पॉलिसी रुता करा. तवळ तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार जातात. गर्वी जायनाकात. सद्या भावंडा सांगाता एका मनान एका काळजान चला आनी तुमी खंडीत क्रिस्ताचे पाटलावदार जातात. असलें एक चिंताप दवरून आमचें जिवीत रुता केलें जाल्यार तें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जाता. मुरयेच्या आदर्शांत वाडलेलें जिवीत जाता आनी आमी खंडीत मुरयेचीं भुरगीं जाता आनी मुरये आमची सर्गेची माय जाता आनी आमी देवाची आमी भुरगीं जाता आनी जेजू क्रिस्ताची भाव भयणी जाता.
असले चिंतपान एक बरें क्रिस्तीची बी जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मुरयेच्या एलिझाबेथीच्या बेटेच्या फेस्ता संदर्भार देवाचो आदार करपा मागया आमेन. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तन ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. तुझी उतरां आयको कुर्बेस्त आमकां कर तुझी कुशी पाळू कुर्बेन आमकां भर पेल्या सेवेंची उदार आमकां कर मोरयेचे आदर्श घे धैर्यान आमकां भर. म्हज्या भावां भयणीनो, आमचें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. तुमचें आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्यानी आख्या पुरी सेवेच्या आदवा सर्वेस्पर म्हणून घेव. भोव मोगाच्या बापा भगवंत ओंकार मरियेन आपल्या मावशे भयणीक एलिझाबेथीक केल्ली मोगाची सेवा तुका भोव मानली. तशेंच मानो तुका आमची भेटवणी आनी ह्या आमच्या सोडवणीच्या बलिदानान ओपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो करण्यो आमी तुका समर्पण दिता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत ओंकार मरियेचो तिणें तिच्या मावशे भयणीक एलिझाबेथ केल्ल्या बेटेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तेचें दिनवासणेचें गीत गावून तुजे कनमळाय आमी वाकाणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विजमिता सर्व काळी मनशां थंय कितल्या परमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानमीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवींच आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरकार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाज. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कस्टमरान सत्संगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वचून तो उंडो ताणें मोडलो. तो आपले सिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या सिसांक ताणें दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी खरराचें हें रगत, फातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुटू परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिनमस्ता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा किप्रतमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा फेलिक्स डिसोजाची काकुळट कर. ताका संवसारांतलो 4 म्हयन्या फुडें तुवें ताका आपण वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मुरये देवाच्या माये सांगाती, भगवंत जुजेरी सपती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देव आमचो मुगाळ बापय, आमी सकरता देवा बापाची भुरगीं मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मरया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशनांतले आमकां तूं सदांच निवार. दयकने जिवितांत तुजे सवस्त आमकां तूं दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशनात रक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्नां आकांतांतले वाठय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण आमच्या वावरताचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां तुजी शांती दी आनी आमकां एकवटान आनी मोगान सांबाळ. तुजी येतान राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती देवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी समेस्त सुभागी सुमियात्वे म्हणजे पितरांचे बाग म्हाका फोना पूण तुमच्या उदराची बलायकी मेळटली. सौम्य भुकेला मी आयल्या तुझे खांदी आमकां वुडो सर्गी सोदी सौम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका मी सर जावन आसा बसयल्या गावाक पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिका मी सर जावन आसा बसयल्या गावा पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता. सौम्या आमी समेस्तल्या दितो विषय आमकां कोस्टोन सोलवून गेल्या वास्ता लावय शांती आता यात्रिका मी सर जावन आसा बसयल्या गावा पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता. काळो कांता मी पैन करता उजवाड आमचेर फांकर तुझ्या एकाच किरणा वरवीं आमकां तूं वार्ता कर यात्रिका मी सर जावन आसा बसयल्या गावा पायान करता तुझ्या दारार पातयता तुझी ससाय मागता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भगवंत ओंकार मरियेच्या कुसव्यांत असलेल्या तुझ्या पुताक वळखून जो हांव संतोसलो आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्याच तुज्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोश बरी जाल्यान हें तुजें प्रितीचें देणें आनी तुज्या मोगाचीं सर कर्तृत्वां हांगा आनी सर्गार जेजूच्या आनी आमच्या माये बराबर सगळी तुजे पवित्र सभावा कणून पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एकडी बरोबरश्या मोगाच्या भावना भयणीनो सांजुदाच्या भक्ती बाप सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. व्हडा भक्तीपणान ह्या सांजुदाच्या पुंतळाक ह्या नव्यानाच्या दिसा तुमी आयल्यात हे संदर्भार तुमकां सांजुता दी तुमचे खातीर विनंती करूं दी समी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचे मागणी तुमचे खातीर जावन आसा. हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरार मीस 9 उपरांत सक्रामेंटाचें आराधन 10 वरार कुंभसराचो सक्रामेंत 10:30 वरार मीस 9 उपरांत सक्रामेंटाचें आराधन आनी आराधना उपरांत आयलेल्या भक्तिकांक हांगासर जेवणाची मंडळ आसा. ह्या सर्व मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत आमी मागता. व्हडा संख्यानी ह्या पुंतळार सांजुदा मुखांतर देवाची बेसांवां निरंतर जोड घेया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. आमचे लागीं स्टॉल आसा स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ बेंजार केल्लें तेल बेंजार केल्लें उदक बेंजार केल्ले रिलिको कोंतांबीर दिनो बायबल डायरी इत्यादी थंयसर आसात.
ह्यो सगळे तुमच्या जिवितांत दुस्माना विरोध झुजोंक म्हण प्रती रितीन सैताना विरोध झुजोंक आनी जैत जोडूंक आदार दितात आनी ह्या संदर्भात ह्यो वस्तू वापरून जैते वंचावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता दैवी वखदां गांठी दुखी गॅस्ट्री पिठे भुरग्यां पिठे भलायकी संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात ती तुमी घेयात तसो ही फायदो तुमी जोडयेत मिसांनी ते सवां तुमी ऑफिसान दियात थंयसर ती घेतात कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा तुमच्या समस्या सूक्त मार्गदर्शन संगी विशेष मागणी आमी करता आनी खंडितांचे म्हाका जायतें बरेंपण तुमच्या जिवितांत जाता असो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्या बरें फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलान तुमकां मेळटा पुणसेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसांत तुमी तें दिवन तुमी सहकार दिवंक उलो दिता मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी जल्मादीस जुबल्यो कुमगार तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उडास करा आनी लोकांक जेवण दिल्ल्यांत आमी सरभक्तीका तुमचे खातीर विशेश करूं मागता आयचे जेवणाचे स्पॉन्सर देवादीन फेलिक्स डिसोजा उडासाक फादर अँड्रुलियो डिसोजा आनी कुटुंबाच्यांनी स्पॉन्सर जावन दिला तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता हें जेवण तयार केलां मदर तेरेसा वाड्याकारांनी तांचो आनी तांकां सांगा दिल्या समेज तांचो उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता आनी ह्या संदर्भार मदांद्रूच्या कुटुंबाची कोणी आसा जाल्यार मुखार येवची मनाची वात स्विकार करची आतां आमी नव्यानाक आयती जावचे फुडें हे मिसाचें बलिदान भेटयलां मनादी बाब अँड्रुलियो डिसोजा हांगासर ह्या फ्रिगेजेंत फाटल्या 7 वर्सांनी तांणी हांगासर सेवा दिल्ली आसा 4 वर्सां फुडें ते हांगासर वर्ग जावन गेल्ले आतां प्रस्तुत बंदेलांत तांची सेवा दिवन आसात ह्या संदर्भार ते हांगासर आयल्यात मंगळाराचो दीस तांकां थंय नव्यानाचो दीस पूण वेळ करून हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे सगळीं आमच्या ते सवां खातीर ताणें मागलां तांच्या पप्पाच्या आत्म्या खातीर ताणें मागलां ह्या संदर्भार तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आतां तुमकां थँक्यू तुमच्या सरमिसावाक आमी सैत मागता बरें मागता बरी भलायकी लांबावक तशेंच सूख संतोश तुमच्या जिवितां सदांच फावो जावन दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा सांगाताच आमचे संगे आसात मनादी बाप संतोश डिसोजा 100 फिरगजेचे विगार्ते आदल्या इतरा जाल्ल्या समुदाया दिसा की ते आमचे मदें आसले आनी आज परत ह्या नव्यानाच्या मिसाक ते आयल्यात आनी बाप अँड्रूच्या पप्पा खातीर तांणी मागलां आमाचो मेस्तांच्या त्या सांवा खातीर तांणी मागलां बाप संतोश तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा फाटल्या 1 वर्सांची सेवा तांणी बोवा पुरब्यान हांगासर दिल्या ह्या संदर्भार तांचो आमी उपकार बावडटा तांच्या सगळ्या मुखल्या मिसावाक आमी बरें मागता बरी भलायकी संतोश समाधान तृप्ती सदांच तांच्या जिवितांत आसूं दी म्हूण आमी मागता आतां तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणून म्हणटा आसतना आतां आमी नव्यानाक आयती जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया पात्र सांजुता देवा आमचे पासून विनंती पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनंती बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन बाबणी नोसर्गी सोमसोमोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगे उजुता देव सरकारा सांजुच्या जिवनपणाच्या महिमेत असून आमचे पासून विनंती करता सांजुता देव सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमची सर्गीची माय आमच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्था मारिफात आमी सांगाता मागया सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थाने देवाच्या करण्यास वड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्म जुता देवाक असलेल्या प्रत्येक इस्ताक दिसा आमी उडास करता बगे म्हणतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात हित वेदकोच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा निरंतर उगलप लाभता आनी समेस्त मनीस देवा मनवतात जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां क्रोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोनी पेले सकरो मोग वाडय आतां आमी बगे जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बाता उबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हण आमी बरवसता जेजूच्या भोव पवित्र उदार काळजा सर आमची पत्नी आमी तुजे थंय दवरता
तुका जावं महिमा मान आनी उगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांज उरता देवा लागीं मागणे. ह्या संवसारी जेजू सोयीवणी धर्म दूर जावन आसलेल्या बगे उजूता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दर असो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसलो लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनुश्या कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्तगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीसकर चडशणी निरसंपण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांसो तूं कितें शरोती जावन आसाय. तुज्या मजतीचेर बरोबर वचोन ही म्हजी घर जावन तुज्या पुनशता पतीन आयलां. एकडी बरोबर बसया. मोगाच्या भावना भयणीनो जायती ते सांवा तुमी हांगासर धाडून दितात घालतात आनी ह्या मुखांतर जायते आमचे लागीं मागो विनंती करतात. ह्या संदर्भार जायते ते सांव हांगासर आसात. आमी तुमच्या खातीर विशेष करून मागतना ह्या सर ते सांवा खातीर आमी मागया. 11 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवं. एकड्या क्रिमिनल केस जी क्लबच्याक 19 जाणां भुरग्यांक 19 जाणां तरणाट्यांक बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक 16 जाणां रीड फारी करून कुरपां मेळोवंक 5 जाणां जोड्यांक काजाराचें 5 जाणां जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक 17 जाणां बरी भलायकी फावो जावंक 2 जाणांचे कानाचो आवाज तो येवचो आसा तो गूण जावंक एकले तकली पडापड गूण जावंक एकले गुमटेची शिरेची आनी तकलेची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याच्या पाठीच्या कणाची आनी उजव्या कुशीच्या बरींची दूख गूण जावंक एकल्याच्या उतर प्रायाच्या आवयक बूक तशेंच जिरवण आनी कुडीची सकत लाभोवंक ताका बाबा आनी माया मोगान कुटुंबांत जियोवंक तशेंच कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक एका घोव बायले मदें आसले ते मनास्ता पयस करना एक संगता लग्न जिवीत तांणी मुंदरसून व्हरूंक एकल्यान हातीन धरले सगळे ते जाग्याचें काम पंता पावोवंक तेका जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम पावो जावंक तेका जाणां समकूळ संपूर्ण रितीन नपें जावंक एकल्यान दिता म्हूण बसयलेले ते पयशे वेळार दिवंक तेका जाणां एलर्जी पिडा गूण जावंक 2 जाणां परगांवाची विजा फावो जावंक 2 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय फावो जावंक तेका जाणांची तकली पडापड मायग्रेन पिडा गूण जावंक तेका जाणांच्या हातपांयाचे गांठीचे दुखी गूण जावंक 2 जाणांक कुटुंबा शांती समाधान फावो जावंक 2 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोद जाणवाय आनी चंचल नासतना एकाग्रता मेळोवंक 2 जाणां कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक 2 जाणांची गॅस्ट्री पिडा गूण जावंक एकल्या जाग्याचे रेकॉर्ड्स आनी आरटीसी बेगीनच मेळोवंक 2 जाणां हातांत पांयाचे गांठी दुखी गूण जावंक 6 जाणां OET आनी IELTS एग्जाम पास जावंक एकल्याचो भांगाराचो नश्ट बेगीनच पाटी मेळोवंक एकल्या बिडी सिगरेट ती उठची सवय संपूर्ण रितीन सोडूंक तेका जाणां अमाल पिवणें संपूर्ण रितीन सोडूंक एकल्या कॅनडाक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक एकल्याची हृदयांत आशिल्लो तो गुळो संपूर्ण रितीन गूण जावंक एकल्याची मानसीक पिडा गूण जावंक तेका जाणांची पाठीची दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 6 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक एकल्या जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक एकली स्त्री कॅन्सर पिडें उळवळटा तिका बरी भलायकी फावो जावंक तशेंच एकलो ICUंत सिरियस आसा तो उडपी आस्पत्रेंत आसा ताची संपूर्ण रितीन भलायकी फाटी मेळोवंक बेगीनच गूण जावंक तशेंच 20 आनी 9 जाणांनी विविध सांवा खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तांचे सांगात आमची ते सांवा आसात आमची गरजो आसात सगळीं दिमी घालया सगळ्यो आमी सांजुता मारिफात सर्गींच्या बापाच्या पांया तळा समर्पण दिवया आमच्या हात उबारया निरंतर देवाची स्तुती करया. अर्गां तुका समिया जेजू अगलाब तुका समिया जेजू स्तुती तुका समिया जेजू आराधन तुका समिया जेजू वंदन तुका समिया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 मगळ समिया सांजुता देव मुखांतर उबारली सगळी मागणी तुका समर्पण दिता हांव समिया उदंड दयेन उदंड काकुळतीन आमकां आयक समिया आमची मागणी सगळी मानून घे मागलेले सगळे फावो कर पिडेक बरी भलायकी फावो कर समाधान फावो कर संतोष फावो कर कामां फावो कर काजाराचे देणे फावो कर भुरग्याचे देणे फावो कर जे कितली इरादे आमी म्हणिल्ल्या समिया सगळी मानून घे मागलेले हर एकले भक्तिकाक फावो कर समिया तुका जावं महिमा तुका जावं आराधन तुका जावं अगलाप हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणे मंदर्शिया म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबा दंडोळा बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पुस्तली पदवेन पयसा हुंडाय निवृत्त संता म्हज्या काळजाची गुंडाय तावन तूं गोलो मारता अशा संडलेल्या बरो सुदूंचे करीत तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाची कोटसन हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माय पसी नांवा देखीत तूं म्हाका मोगानाद आसूं सुदारसन वर वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोडून दी अशें आमचे सुमे जेजूचे महिमे वंदना
तुझ्या मजतीने ते कधी प्रगटलेले जाव आमेन. मग येऊन जुतात देवा बोले कसं अडचणी निराशेत असलेल्या जेजू मुखार बरं दीक्षावून शरदी जाऊन असच्या बघ येऊन जुतात देवा आम्हापासून जिजू लागी विनंती आमच्या कर. बापसे बाबीसपू साहेब आणि फ्लोडा रंग जेजू कृपा आणि मजतीन सांभाळचे कधीरी आम्हापासून जिजू लागी विनंती कर. संसाराचं उजवार जाऊन असते जेजूची स्वार्थ सुमेस म्हणून शांपावून जेजून आपल्या शेतान वावरड्या धडचे कधीरी आम्हापासून जिजू लागी विनंती जेजू बऱ्या कर. गोवळ्यान सुमेस लोकांक आणि पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राचितक आणि शांती समाधाना घडचे कधीरी आम्हापासून जिजू लागी विनंती बघीन कर. कुटुंबांची येल्या सुमिया जेजून आमची कुटुंबा मोगाची बिडाना करचे कधीरी आम्हापासून जिजू लागी विनंती स्त्रीला कर. समेस बाबा त्याने बऱ्या मनाच्या मन जेजून शासनिक शांती आणि निरंतर उजवाडला बोंचे कधीरी आम्हापासून जिजू लागी विनंती आम्ही कर. समेस्ताना जेजूच्या बळादी कृपेवरी देवसराच्या ताळण्याचेर संसाराच्या बोलवण्याचेर आणि एकुडी चक्र बडण्याचेर जैत वरच्या कधीरी आम्हापासून जिजू लागी विनंती कर. प्रार्थूया महिमे मध्ये धर्मदूत आणि रक्त साक्षा बघे वजुतात देवा तुझी सुमोग जायत्या म्हटलाय तो सुमोग आमच्या काळजानी तू सडई पथकाच्या निस्वार्थाचे वाटो सांडून मायेमगाचे रस्ते दुरुग आमका बाळ आणि गठाय दी कस्त अडकळीमध्ये निराशेन आणि कधी बेजारायंत तुझी कुमक आमकां सदांच मेळोवन दी अशें हे जिणेच्या पैनान शबित्यान सोमकोन सर्गी देवा बापाक आनी पुतानी पवित्रत्म्याक निरंतर आराधना करूंक आमी पवशें करी क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं आमेन. एकुडी बरदोळे दांप्या आमच्या अर्द्याचेर आमी हात दवरया सांज उता देव कांत्र जेजून आमच्या जिवितां जायतें बरेंपण केलां हे बरेंपण सुगडास काडया भलायकी दिल्या राखलां सांबाळलां विविध कामां फोव केल्यात सैरिकेचे देणे फोव केलां भुरग्याचे देणे फोव केलां विविध सिटी मेळ्ळ्या शिकोवंक बरी जाणवाय मेळ्ळ्या गिन्यान मेळ्ळां चिरूकाय मेळ्ळां वायटांतले विघ्नान ध्यानवरांतले राखण मेळ्ळां आनी समाधान संधी सगळें फोव जालां जायतें बरें फोव जालां हे देवाक आमी अर्घां दिवया आमच्या हातूबारया अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू. अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्घां तुका सुमिया जेजू ओगळाप तुका सुमिया जेजू ओगळाप तुका सुमिया जेजू अर्घां तुका सुमिया जेजू अर्घां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 सुमिया जेजू आमच्या जिवितान केल्या बरेपणाक निरंतर अर्घां दिवया हालेलुया 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 अर्घां जेजू ओगळाप जेजू तुझे जेजू आराधना जेजू आमच्या जिवितान उदंड दयन केल्ल्या सर बरेपणा खातीर तुका आमी अर्घां दिता सुमिया तुका आमी होळाप दिता आमच्या रोदिल्ल्या बेसांव खातीर आमकां समस्त आशिर्वादांनी भरलेल्या पासून तुका अर्घां दिता सुमिया हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्ता ते आमकां नव्यान जिणेत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्या की बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. सर्गींचे बापा तुझ्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या जतनान आमकां सांबाळलेल्या की बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा ह्या नवऱ्याच्या कुटुंबा बघ्यान देवाच्या मजतीन आणि तुवें दुळस केल्ल्या आणि मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारा पासोत बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां बापा दिता. तुवें तुजे देपाते दिल्या सुखन आसतना कुमोक केल्ल्या आणि कष्टांनी राशेन सांबाळून धरलेल्या की बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकातां सुटका दिल्या दुवेळी मती उसवाड दिल्या आणि खंदी तुकीने आमकां बसवण दिल्या की बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां दिता. बापा तुज्या एकल्याचे निजपुता जेजूचे नवी तुवें देव सरार्थ तेलेल्याक आणि बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्म्या दिवचे गठायन भरलेल्या की बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां या दिता. पुंतळा सांदुताच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कंत बेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां या दिता. बघे सगळ्या सांसुदा मकांतर जायती या जपां केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका सांसुदाच्या अर्गां दिता. मजतीन या पुंतळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां सांसुदा दिता. मकांत आमी मागले सर्व तुझ्या कुशे प्रमाणे वेळा काळात कीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बाप्पा बगेन तद्या मरिफात आमी तुका अर्गां आमी दिता. सर संगात मेळोवन सुमेर शिकलेल्या मागणे संगात मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो क्रास आस आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या आमची ताव तशी आमची पदकां आमगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार मग बाबणी आमच्या पटेस्त भोंवणा बसो देवा लागी आमी विश्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पटेस्तले आमच्या भाव भयणीचे खस चढ करी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा पटेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नरसांग आनी सेवकांक पाव आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तान ताळण्या आनी पदकांतली निवारी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया. सर्वेस्परा तुझ्या मरेर वरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी गुडी यत्म्याची गठाय दी आयक आमचें प्रार्थना येसुमिया. सर्गीच्या बापायचे दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सर्व ते सवा तुजारी कन्न
सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनियताने आशिल्लो संतोष आणि समाधान फोव कर आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींचे बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरल्यान ते स्वामी तुका समर्पित हांव तुजे कुशी वयता ती सर्व ते सवा तूं जारी कर म्हण मागता आयक आमचे प्रार्थना मोगळा येसुम्या बाबा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कुस्तोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना दयाळ येसुम्या बापा फोव ती जिने संगाती वा संगातीन मेळना आसतना कुस्तोवच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिने संगातीन वा संगाती मेळोन बरे कुटुंबाची जिवोवचे देणे तांकां फोव कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वीस परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना मरी येसुम्या पिडेस तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नामार आनी एका कुळीचे माय नामान आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बद्द सेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आजकार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिके ते तुजे काकूळ तुजे आमचेर परती आनी ह्या बद्दल शोप्रांत तुजे कुशीचे सदी पाव जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलभी ओंकार मये मोगळ बाबडी नो पिडेस्त आमच्या बाबणी सुडास खडया त्रिंदादीक मान करूंक त्रिंदादीची मजत ह्या पिडेस्तां खातीर विशेष करून मागया सर्व आमी सांगाता मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सुणोवन दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सेम घेवचें तितलो लानवीक जालोय आनी आमची सर पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वयली महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमच्यो सर पिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया भोदेळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी आनी मतीच्या वाकुडेच्या पिडेनी कस्तोवच्या तुज्या साकरणीचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसिल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकां नितळ जावन पिडेशिडेंतले गुण जावन वेगेस्तांनी भलायकी जोडूंक फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया बोदयाळ सुमया बाबत तांच्या बुजवंदरा तुजी मीठ मेतनाल दिली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडे सदांच समाधानान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणी माराबैत पयस करून एकामेकाक काळजांतान बगसून शिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कस्तावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तूं तुज्या पवित्र सभेस तुका सदांच सर्गां दिवन दीत सोचयेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मागीर पसन आनी काकुळतीन वागोवं दुलो भयण तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती समाधान तो तुमकां दी देवाचो क्लोथ पूज जेजू क्रिस्त आमचो समी बापाच्या उजव्या वैभवान बसला तो आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखवण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे ते असलें सर खोटेपणान वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच तुमचे सवे रावो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार सगळं बाबडीनो सक्रामेंताचें आराधन आमी करया जेजू आमच्या मदें आसा तो आमचे संगी आसा आमकां सकत दिता बोळ दिता भलायकी दिता समाधान दिता हे समी संगी थोडो वेळ करसुया आराधन आमी करया नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा
सर्पोद्वेदारा नावार्तां तुका सोमिया दिनवास्तां तुका धनिया वाकंतां तुका रसनारा उल्लासतां कुर्पे सागोरा नावार्तां तुका सोमिया दिनवास्तां तुका धनिया वाकंतां तुका रसनारा उल्लासतां कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवता गाजयतां महिमा तिंदला हर्षितां बापा मोगाळा वंदितां जेजू दयाळा वर्णितां आत्म्या बळवता गाजयतां महिमा तिंदला नमस्कार नमस्कार आणि महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा Hallelujah, 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 hallelujah. Erga tuka sumia Jesu, gala tuka sumia Jesu, arada tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Erga tuka sumia Jesu, uglap tuka sumia Jesu, studi tuka sumia Jesu, aradan tuka sumia Jesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bersyam. Muka भाऊ बहिणीनो इकडी बोरामी समय आपण आमचो समय आमच्या मध्ये हांगासर आसा येस देवाच्या दूतान नजरेतांत मरियेची भेट केल्ली येस देवाच्या मनाक मरियेक पापाविणे अभिषिक्त केल्ली येस देवाच्या सोडण्याच्या योजनाक मरियेक तो नामान पटयलेली येस देवाची आवय जावन चावीसून काडलेली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आयच्या सुवार्तेंत मरियेचे स्तुतिगान आमी आयकलें म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारवकातय संतोषान उडता मरियेच्या काळजांतल्यान भायर सरलेली उतरां ती देवाची स्तुती केल्ल्यांत आमकां तृप्ती मेळटा समाधान मेळटा देवाची स्तुती केल्ल्यांत आमकां भलायकी मेळटा देवाची स्तुती केल्ल्यांत आमच्या जिवितांतले बांदपास तुटून वेतात देखून देवाची स्तुती करूंक देवाचें उतर आमकां उलो दिता जे मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 100 कितें म्हणटा पृथ्वेच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गितां गाया आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा उल्हासाची गितां गावन ताचे मुखार येया कित्याक सर्वेस्पर एकलो सुदैव म्हूण वळखून घेया
ताणें आमकां रचल्यांत ताच्या आदीन आमी आसांव, ताचे आदीन आमी आसांव, तो आमच्या आदीन ना. आमी ताची परसां, ताचे रस्सरव अश्यो शेळयो उडास करूंक जाय. देखून अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. तुमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर्माक कार्याची उडास काडून ताका अर्गां दिया. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया, ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. ताका अर्गां दिया, ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो, ससनाक तख्ता ताचो मोग, संततेत तावन संतते पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबणी उबी रावया, हें गीत आमी गावया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया. काळजांत तावन सोम्याक आमी अर्गां दिवया. तळे भेटया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उसा येता देव आमच्या मागणे आयकता. देखून ताका काळजांत हांव अर्गां दिया, ससनाच्या ससना पर्यंत. पर्वत काशीन आमचे दोळे उबारया. उसा येता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया. उसा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गाता का सजना सजना, उपकारता सोबावडिया. देखून अर्गाता का सजना सजना, उपकारता सोबावडिया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. इस्रायल सोदेव तो निदाना कंडी दिदाना आमची मागणी आयकता. मागलेले आमकां फाटयता, बेसावांनी भरता, आशिर्वाद दिता आनी विस्तार परजेक कितें सुतो तिरस्कार करिना. ह्या देवाक आमी स्तुती करया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना, विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी सांडिना. इस्रायेलाचो देव खंडी निदना, विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी सांडिना. देखून अर्गाता का सजना सजना, उपकारता सोबावडिया. देखून अर्गाता का सजना सजना, उपकारता सोबावडिया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया हालेलुया. हात उबारून हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. निरंतर स्तुती करा सोम्याची. काळजात स्तुती करा, ओढात तळ्यात स्तुती करा. सर्व प्राणी संगता, सर्व प्रजा संगता, सर्व भाऊ बहिणी संगता मिळून आमच्या एक मात्र देवाची स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गांचे जोगळापचे जो हालेलुया, 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 हालेलुया.
Ergan tuka sumian Jesu. Ergan tuka sumian Oglap Jesu. tuka sumian Jesu. Oglap tuka Aradan tuka sumian Jesu. Aradan tuka sumian Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Mushya मुझे मगर शबाव बड़ी नाम इगड़ी बर पर समय पड़े या निट्टू बसिया उनको समय मकारी हमें यों को भव नहीं दलेरी समय हम काज आपोने दिता किरकोळ रचने के वरती आपोने तो दिता कित्याक तो आमचो देव तो पातक्यांचो मोग करता देखून मनीस जाल्यार आमी हर एकल्यानी आमचे पातक वळखूंक जाय दाविदान महापातक केलें आनी ताचें पातक तो वळखलो किर्तन 51 तो म्हणटा काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर तुजे व्हड दयाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुनावांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हणटा तो आमी हर एकल्यानी आमचे पातक वळखूंक जाय थोडे फावटी आमी चिंता हांव म्हणटा व्हड आमी म्हणटा सर्वस्व हांवें सांगलें बरी जायचे सगळी चिंता ते चिंचे मात एक तुका ताप येत जाल्यार कांयच ना फाल्यां सकाळीं तुका कसली पिडा येता गुर्तू ना वाटेन येताना टपक्क जोडून तूं मरशी तूं कळीत ना जिजो म्हणटलो हत्त पिशा तुज्या कुडीचेर तुज्या नांवाचेर तुज्या सक्तेचेर विस्वास दवरनासलो हितूं हत्त पिशा म्हणून समी आमकां पळोवन आसतलो देखून जिजो म्हणटा कलते जाया बळे जाया खलतेपणान कोण मागता तो घेता देखून कोणा जेजू म्हणटा तुमी खलते जावंक जाय तुमी ल्हान जावंक जाय तुमचें व्हडपण तुमचें माट्ट तें सोडा खलते जाया खलतेपणा म्हजे सरसे येया समी लागीं येवया आमी आमचें पातक वळखून घेवया आमचें पातक वळखून घेवया आमचे हात अध्यक्ष दवरया थोडे दांपया देवा मुखार कोणूच वड न्ही देवा मुखार हांव घेवन म्हणटलो कोणूच ना येया तुमी समी लागीं येया तुमचे पातक वळखून घेया समीच्या उपादेशा विरोध केल्ले पातक मोक्षणे मागा दया दाखय सर्वेस्परा म्हजेर दया दाखय म्हज्या कुटुंबाचेर दया दाखय म्हज्या सगळ्या पातकांची कतांतून काड म्हूण मागा दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकाला भये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकाला भये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू सुमे तुवें उपादेश दिलो दा उपादेश आसले म्हणून 2 करून दिले आनी म्हणे सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो माग कर विसम्या तुज्या नांवाक आमी मान दिवना तुजें नांव व्यर्थ काडलां तूं एक रीस देव म्हणलें सत आमी ओळखून घेवना आमी दुबावल्या आमी अन्न देवा फाटल्यान धांवल्या आमचो बाबार्थ दंडळलो आसा आयताराचे दीस पवित्रपणी सांबाळूंक ना मिसाच्या बलिदाना फावो तो मान गौरव दिवंक ना तुजे मांस आनी रगत आमी फवत बरी सेवंक ना आमी अकमान केला आमी तुका किळकुळां केल्यान देवाचें उतर म्हज्या घरांत आसा तरी तें वाचूंक म्हाका वेळ मेळना देवाचें उतर वाचूं विसरलां असली सगळीं पातकां हांवें केल्या अकमानाची निंदेची पातकां तुजे विरोध केल्ल्या खातीर सोम्या पश्चात्ताप पावता आनी आमचे अपराध पुसून काड म्हूण मागता हांव सोम्या दया दाखय दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकाला भये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू दया दाखये जेजू पातकी जाल्ल्या मुझे तू सुडकाला भये जेजू अस्क जाल्ल्या म्हाका तू
तुझं करताय तुझें तुझ्या पहिल्या सोमाक खरं म्हणे तुवें सोम्या. पण म्हजो मसर, म्हजे हगे, म्हजे जिद्द, म्हजे वडपण, म्हजो राग आनी म्हजो द्वेश, म्हजे कुसदेपण हेराच्या दुखा कारण जाला. पहिल्या विरोध उलयला, पहिल्या विरोध निती फैसल वचला, पहिल्याच्यो कुडी काडल्यात, पहिल्याच्यो खबरो केल्यात, पहिल्याचें नांव पाड केलां हेराच्या दोळ्यांतल्यान दुकान ते वयल्यान. म्हज्या घरांत म्हज्या पत्नीचे विरोध दुकान ते वयल्यान, म्हज्या भुरग्यांक दुकान आडयल्यान, पतीक दुकान आडयल्यान, आवय बापाय थंय दुकान आडयल्यान, भुरग्यान थंय दुकान आडयल्यान, भावां थंय भयणी थंय दुकान आडयल्यान. म्हज्या गर्वा लागून उडास करा भावां भयणीनो, तुम्ही दुखेलेल्या मनशांचो उडास काडा. सोमेलकच्या बोगसणे मागा, दया दाखय सर्वेस्परा, काकुट कर मागा. दया दाखये जेजू, पातकी जाल्या मुझे तू, सुळकाला भये जेजू, हस्क जाल्या म्हाका तू. दया दाखये जेजू, पातकी जाल्या मुझे तू, सुडकला भये जेजू, हस्क जाल्या म्हाका तू. दया दाखये जेजू, पातकी जाल्या मुझे तू, सुडकला भये जेजू, हस्क जाल्या म्हाका तू. मुगल बाबडीनो, म्हणजे समर्पण करूया ह्या वखदान, समर्पण करूया. सुमेच्या अधीन समर्पी आमी सगळीं. हे तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववे केल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो सुमी आज आमकां पळयता. तुमी कश्टांत आसात, म्हजे सरशी येया म्हणटा स्वामी. तुमी भुकेल्यात, जिविताच्या कणा सरशी येया. तुमी ताणेल्यात, जिविताच्या जरी सरशी येया. तुमी पिडेस्त आसात, सर्गेच्या वैजा सरशी येया. तुमी बनपासान वळख जाल्यात, सोडून दितेल्या सोडून दरा सरशी येया. तुमी विविध रितींनी नश्टां कश्टां वळख जाल्यात, आदार दितेल्या सोम्या लागीं येया. येया तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो येया. हांव तुमकां विशव दिता म्हणटा स्वामी. तुमची सगळी कूड, तुमच्या कुडीन पिडा आसा, तुमच्या कुडींत दुखे आसात, सगळी समर्पिया. माथ्याच्या केंसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सोम्याक समर्पण दिया. तुमची कूड, तुमचें घर समर्पण दिया, तुमचें कुटुंब समर्पण दिया. तुमचो पती, तुमची पतीन, तुमची भुरगीं, भुरग्यांचें शिकाप, भुरग्यांचें काम, भुरग्यांचो फुडार समर्पिया. तुमच्या कुटुंबांत पिडेस्त आसात, सोम्या समर्पिया. तुमी तांकां आपणून दी, गूण करून दी म्हूण मागा. विश्वासान केल्ले मागणे सोमी आयकता, भावार्थान केल्ले मागणे सोमी आयकता. उलो मारा सोम्या, भावार्था उलो मारा. कोण पळय मागता तो घेता. डिप्रेशना गेल्लीं आसात, मतीचे पिडेन कश्ट दिल्लीं आसात, विविध तेसां तुमी बरोवन गेल्लीं आसात, संवसार कश्टून आसा. सर्वां पासून मागा, बरें काम पावू जावच्या पासून मागा, सगळ्या पासून मागा. कॅन्सर पिडेन वळवळतलीं आसात, मरेकार पिडेन वळवळतलीं आसात, सगळ्या सुमेच्या पांयां तळा समर्पण दिया. सुमी म्हणटा हांव तुमच्या संगात आसा, भिये नाकात. तुमी म्हणा सोम्याक, म्हजे सरसे राव सोम्या, म्हजे सरसे राव, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಯೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಯೇಸುವೆ म्हणावाಗ. म्हजे संगी राव सोम्या, म्हज्या कश्टांत राव, म्हज्या दुखांत राव, म्हज्या एकसुरपणांत राव, म्हज्या अकंतांत म्हजे सवे राव सोम्या. म्हजे सवे राव मागा. सोम्या समर्पिया तुमचें जिवीत.
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. उला मारा सम्या बवत्तान तुमचे सगळे कष्ट अकांत सगळे पुसून काढू उला मारा सम्या. अंकाराच्या जिवितान सम्या विविध पिढे शिडेच्या त्या मारेकार अकांतांत आम्ही वळवळता नसता. तू आमकां आपूण सम्या गुण करी, आमकां सुटका दी. मरणाच्या दडीर आमी आसतना वळवळतना आमकां जिवीत दिवंक हे सम्या सांडून घाली नाका, आदार दी. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಜಳಕ್ಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, मुझे संगीत राव सम्या Alleluia, मुझे कष्टांत राव, मुझे दुःखांत राव, मग संगत दी, मग देर दी, बाळ दी सम्या. Alleluia, 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 Alleluia. दुःखांत असताना सम्या विविध परिस्थितीत अडचण असताना म्हणजे संगत म्हणजे आवी बरी रावर म्हाका संगत दी, धैर्य दी, पाठिंबो दी सम्या. ऋणांत असताना विविध मारेकार संकष्ट परिस्थितीक वळख जाताना सम्या हांवें दिल्लो सांगात म्हाका दी म्हूण मागता सम्या. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. हालेलुया. आमच्या सगळी राव सम्या, आमच्या खंतीत राव, आमच्या दुःखांत राव, आमच्या बेजारांत राव, विविध संगीत परिस्थिती वट्टाडून असताना आमकां सुटका दिव. आवय बरी आमच्या संगत राव सम्या, संगत दिवंक राव सम्या. हालेलुया, हालेलुया. एक सुरू असताना कंगल जाल्ल्या वेळार विविध वत्तड आसोन वट्टाडतना सम्या सुटका जोडूंक इश्टा बरी संगत दिवंक सोम्या. पिढे शिडे वळख जाल्ल्या वेळार विविध कश्टां दुखीन वळवळतना एक वैजा बरी म्हाका सांगत दिवंक गुण करूंक सोम्या. आपूण जेजो टच मी, हील मी, हील मी येसुवे. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ಒಂಟಿಯಾದ ಸಮಯದಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರು, ರೋಗದ ಸಮಯದಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, Alleluia,
हालेलुया 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 उला मारा सोम्या बवरता उला मारा आमचं सोमी आमच्या मध्ये सांगा सर तू गुण करसो सोमी आमचं वॉइस आमचं इष्ट आमचं वर्ज आमचं आवय आमचं बाप इसाव आमच्या मध्ये असा आमका गुण करता आमका पोडता उला मारा हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उला मारा ममता उला मारा सोम्या विश्वास उला मारा सोम्या जेजू या सगळे भक्ती का तुका समर्पण देता सोम्या तुझी गुण करची देवी सकताच्या शिराची निर्वाळे तुझ्या पवित्र का शुणू कर तुझ्या नावांत का गुण कर सोम्या तुझ्या नावांत का आशीर्वादी सब वाट सकते तो पड सकते तो देवसराच्या नाट्य तळले तो मान मात्र दाना दिवा तुझी कृपा दी तुझी सकती सोम्या तुझ्या बेसवानी बा पिढेस तंग गुण करल्या सोम्या जेजू हर एकल्या भक्ती का आपण गुण कर आपण सोम्या टच 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 हील हील ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಶದಲ ಬಲ 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 ಚಂದಲಲಲಲಲಲಲ ಹರ 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 ಶದಲಲಲಲ ಶದಲಲಲಲ ಚಂದಲಯ್ಯ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಟಚ್ ಟಚ್ heal us Lord ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah. Jesus सोम्यामच्या देवा तुका सावरादा तुका सावरादा जेजू 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 गुण कर जेजू 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 आमच्या वैजा गुण कर आमका जेजू सोम्यम आमच्या देवा तुका सावरादा हालेलुया 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 मग बाबडीनो आमचे सगळे हात आमच्या तकलेचे दवरया पवित्रत्म्याची मजत मागी आम्ही पवित्रत्म्या देवाने आमकां अभिषिक्त करी पेंतेकोस्ता दिसा देवान आयलेल्या पवित्रत्म्या आमच्या देवाने जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकुळत करी बियान तरतरतल्या सिसांचेर हृदय दिवच्या पवित्रत्म्या पेंतेकोस्ता दिसा उज्याच्या जिबे मुखांतर तुवें पाठयलोय तसो पवित्रत्म उज्याच्या जिबे मुखांतर आमचे थंय प्रवेश जावं दी आमच्या रक्ताच्या शिरांनी शिरांनी रक्ताच्या कणाकणांनी तो पवित्रत्म मेळोवन दी पिवकरे जाल्ले आमकां धैर्य दिवून दी अस्कस जाल्ले आमकां बळ करून दी पिडेस जाल्ले आमकां गुण करून दी हे पवित्रत्म्या देवाने आमचे थंय देवाने आमचे थंय पिडार करूंक हे पवित्रत्म्या तुजे सक्तेन बरोवंक घे तुजे देण्यांनी नेटोवंक घे धैर्य दिवंक घे बेसांव दिवंक घे उजवाड दिवंक घे जाणवाय दिवंक घे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या देवाने तुमच्या हात सत्य दवरा निरंतर देवाची स्तुती करना पवित्रत्म्याचे देणे आपणाया
हालेलुया 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 अर्गान जेजो ग्लाब जेजो तुझे जेजो आराधन जेजो समायो समिया जेजो हे सगळे भक्तिकाचे तुझ्या पवित्र आत्म्या पाटे पेंतेकोस्त दिसा मोरयेच्या अपोस्तलाचे देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या हे सगळे भक्तिकाचे देवानी तांकां अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर तांकां साणवायन भर तुझी ज्ञान भर समिया तांकां गुण कर आशीर्वाद दी तुझ्या बेसवानी तांकां भर समिया तुझ्या देण्याने तांकां नेटय तुझ्या फळांनी तांकां भर जाणवाय दी समिया अस्कस जाल्ल्या तांकां धैर्य लाभय गठाय लाभय तुझी गुण करची दैवी सकत तांच्या शिराने वळय तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भर समिया तुझी कृपा लाभय तांच्या मुखल्या रावून तांकां वाढता काही त्यांच्या फाटल्या राहून त्यांचे संरक्षण कर त्यांच्या बोकल्या राहून त्यांना संगाती त्यांच्या वैर आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या देवाने आपोड टच 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 देम ही हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 बाबा भयणीनो तुमच्या रत्न पवित्र तेलाची मागणी आसतली 2 लाईन करून तुम्ही कुमगार आयले बरी भक्तीने येवचें आनी ह्या संदर्भार पवित्र तेलाची मागणी गावची आनी ह्या संदर्भार पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गायतले फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष
इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया 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 मारा से मेरे निरंतर है। हालेलुया हालेलुया और गांजे जो गुलाब जो हालेलुया गांजे जो गुलाब जो हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। Ergantuka sumian Jesu, Ergantuka sumian Oglaptuka sumian Jesu, Aradantuka sumian Jesu, Vandantuka sumian Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumia son bogdum kanzalo dala joran doltan betia. Joran, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. 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 Sumia so आशीर्वाद घेऊन खूप गाविया गीत ये देवड़ा सक्रमेंट. ये देवड़ा सक्रामेंटा साष्टांग नमन करूया, पूर्वील्या त्या रूपांबोला नव्यो रीती आदर्या, सोलवून वेचास्कत विश्रा भावार्थाचे बोधिव्या, जशे बापा तशेच पुता, उल्हासानी स्तुतीचा, पदवी महिमा ससना ससना, एकाच ताळ्यान हसिता, तुका दोघांच्या स्पिरिता, समसमी नवर्ता. प्रार्थूया. हे देवा या विचित्र सक्रमेताकाल तुझ्या कष्टा सगुणास तू आमकां सोडला, तुझ्या सोडवणे सबळसदा सामचे ते मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करूंक देन आमकां फोव कर. अशें कलतेपणान भरलेले तुझ्या माया मरियेची आदर्श देखीन आमचे रूपीत केल्लें क्रिस्ती जिवीत तुका मानता तसलें जावं दी. ह्या जिविता मुखांतर जायतीं बेसांवां जोडून घेवंक आमकां फोव जावं, जो चियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. उभी रावया.
सदैव जावं समयाचें नांव आता आणि सदा सर्व आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं तीन समयाचे पोटी नाव. आमच्या हात उबार ओढल्या तळ्यान उलो मारया सदैव जावं समयाचें नाव आता आणि सदा सर्वता ओढल्यान सदैव जावं समयाचें नाव आता आणि सदा सर्वता ओढल्यान सदैव जावं समयाचें नाव आता आणि सदा आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं समयाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जावं आता आणि समयाचे सदा सर्वदा सदैव जावं समयाचे सदैव जावं समयाचें नाव आता आणि सदा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तू काळजाच्या गोण्या मुझ्या नामांतका बोरवसमच्या माय मोयण्याची दुर्लभणे क्षणा तुझ्या लाता माय मोयण्याचे दुर्लभणे क्षणा तुझ्या लाभतामयी लाभोशेक आमकां देणे होत मोराचे पापाविणे पोतून आमी पडनाशे आजा सारके चिंचीशे परतून आमी पडनाशे आजा सारके झिंजीशे माय मोयण्याचे दुलो प्राणे चेतना तुझ्या लाभतामयी मोगल पुता सोमे ओंकार मोरे आशीर्वाद भगीन कृष्णाचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगच्छानो तुमी जाणात सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.